पुलीस कंप्लेंट ऑथॉरिटीचो वांगडी म्हणून आय.डी. शुक्ला हांची नेमणूक करपाचो थाराव आयच्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत घेतला अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिल्या. तशेंच वीज आनी हेर खात्यांतले कांय कनिश्ट पावंड्यावयलीं पदां भरपाचो निर्णय ह्या बसकेंत जाला. गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या न्यूरोलॉजी विभागात 11 लाख रुपया खर्च करून नवीन यंत्रणा घेवपाकूय ह्या बसकेंत मान्यताय दिल्या. तशेंच गोंय घटक राज्य दिसाच्या खर्चाचो अहवाल आनी हेर म्हत्वाच्या प्रशासनातल्या खर्चाचो नियाळ घेवन तांकां मान्यताय दिला अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. बेतूल वाठारांतल्या पंचायतीच्या नव्या इमारती खातीर सगळ्यो औपचारिकता हांवें पुराय केल्ल्यो जाल्यार ह्या पंचायतीचें बांदकाम कशें आडोवपाक शकता असो प्रश्न केपेचो आदलो आमदार बाबू कवळेकारान पत्रकार परिशदेंत विचारलो. काँग्रेसीचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान पंचायती मुखार आरोप करून लोकांच्या दोळ्यांत धूळ घालपाचो यत्न केला अशें बाबू कवळेकारान सांगलें. हांवें केल्ल्या कामाचें श्रेय तांणी फुकट घेवचें न्हय. म्हाज्या 20 वर्साच्या राजकारणांत हांवें केन्नाच अशें घाण राजकारण करूंक ना. ह्या 5 वर्सांत केपें वाठारांतल्या लोकांची कामां करून दाखोवची ना जाल्यार हांवें केल्ल्या कामाचें उक्तावण करता करता 5 वर्सां वयतली असो थोमणो बाबू कवळेकारान मारलो. कांय दिसां पयलीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बेकायदेशीरपणान मसाज पार्लर चलता ते बंद करतले अशें विधान केल्लें. त्या आदाराचेर काळंगूट पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक लक्षी आमोणकार आनी पर्वरे पुलीस स्टेशनाचो उपअधीक्षक सुदेश नायक हांच्यांनी काळंगूट वाठारांत आशिल्ल्या बेकायदेशीर मसाज पार्लराची तपासणी केली. पुलिसांनी वट्ट मसाज पार्लराची पळोवणी केली. 25तले फक्त 20 पार्लर बंद आशिल्ले. 5 मसाज पार्लर सुरू आशिल्ले तातूंतले 2 मसाज पार्लरांनी सरकारी नेम पाळूंक नाशिल्ल्याचे दिसले. तांचेर कारवाय करपाचो अहवाल संबंदीत यंत्रणेक धाडला. मुख्यमंत्री जावपाच्या आशेक पाडून नगर नियोजन मंत्रीपदाचो आनी गोंयच्या दिसाळ्यांचो आदार घेवन लोकांक फोंडांत घालपाचो यत्न सध्या चलता असो सणसणीत आरोप विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोन केला. जाग्यांचे सनाद भायर मारता तेन्ना सरकार कसलें उदाहरण दवरता त्याचे विरोधांत न्यायालयांत याचिका घालपाची शिटकावणी मायकलान दिल्या. ऐतिहासीक दायज वाठार पोरणे गोंया लागीं 400 FAR बांदकाम परवानगी कशी दिली हाचे विशीं मंत्र्याक विचारप गरजेचें अशें विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो म्हणटा. पणजेंतल्या अबकारी भवनांतल्या GST वास्तू संग्रहालयाचे सीतारमण हांचे हस्तुकी उक्तावण 11 तारखेक जातले. करांचे विभागणी करांची GSTत पराकाष्ठा लोक जागृते खातीर आनी राष्ट्रा खातीर ताचो वापर दाखोवपाक संग्रहालय तयार केला. कराचो उपेग उदरगत करपा खातीर तशेंच सरकार चलोवपा खातीर जाता अशें माविन गुदिनोन सांगलें. ह्या सगळ्यांचे स्पश्टीकरण संग्रहालयान आसा आनी पुराय भारतांतले हे एकमेव कस्टम संग्रहालय आसा अशें माविन गुदिनोन ह्या वेळार सांगलें.
अंदूचे 12वेचे परीक्षेत विशेष प्रावीण्य श्रेणीत पास जाल्ल्या दिवचले शांतादुर्ग उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या 194 विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो। व्यवस्थापन मंडळाच्या जोडपावलान पालक शिक्षक संघान आयोजित केल्ल्या ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाजीर आशिल्ले। ह्या सुवाळ्याक शांतादुर्ग परिवाराचे सचिव आणि आदले सभापती राजेश पाटणेकर, अध्यक्ष विजय सरदेसाय, उपाध्यक्ष सदाशिव वालावलीकर, भंडारी राजेश धोंड, उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे व्यवस्थापक अरुण साळकार, प्राचार्य ऑर्लांडो मेनेझिस, पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष नरहरी सावंत आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। पर्यटनाक चालना दितानाच रोजगार निर्मितीचेर भर दितले अशें गोंय पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार गणेश गांवकार हांणी म्हटलां। दिवचल शारांतल्या सेतू संगम प्रकल्पा कडेन बोटिंग सुविधा, वाळशी तळ्याचे सोबितीकरण आणि हेर कांय थळांचे पर्यटनाच्या नदरेन विकास करतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांचे सयत GTDCचे अध्यक्ष आमदार गणेश गांवकर हांणी दिवचलच्या सेतू संगम प्रकल्पाची तशेंच व्हाळशी तळ्याची पळोवणी केली। ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी प्रदीप रेवोडकार, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, नगरसेवक विजयकुमार नाटेकार, गुंजन कोरगांवकार, आदले नगरसेवक राजेंद्र कडकडे, नारायण बेतकेकार आणि हेर हाजीर आशिल्ले। तुया 52 कोटी रुपया मोडून बांदिल्ले हॉस्पिटल धवो हत्ती जावन रावला। हॉस्पिटल नावाक बांदून दवरला, तातूंत कसल्याच तरेच्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवंक नात। पोरू मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हस्तुकी ह्या हॉस्पिटलाचे उक्तावण जाले, पूण डायलिसीस विभाग सुरूय केलो। डायलिसीस विभाग चालू केला खरो, पूण उपचार घेवपी दुयेंतींक वखदां मेळना। हॉस्पिटलांत गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवच्यो अशी मागणी तुयेंचो सरपंच आणि पंच वांगडी निलेश कांदोळकरान केल्या। आता मेरेन सरकारा कडेन 2 न्हंयांचो अहवाल येयला, मात मांडवी न्हंयचो अहवाल आजून येवंक ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां। तशेंच खणी सुरू जावपा खातीर लीज रिन्यू करचें पडटा ती प्रक्रिया चालू आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलां। तशेंच सरकारान रेंव खण सुरू करपा खातीर प्रक्रिया सुरू केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलां। विधानसभेचे काम कशें चलता हे कळपा खातीर नव्या आमदारांक प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन केला। बुधवारच्यान ह्या प्रशिक्षण कार्यशाळेक सुरवात जाल्या। ह्या कार्यशाळेत पहिल्याच दिसा सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार, साळगांवचो आमदार केदार नायक, कार्लोस फेरेरा, डिलायला लोबो आणि रुडोल्फ फर्नांडिसान वांटो घेतिल्लो।
सरकार सदांच नेम काडटलेच अशें ना. लोकांनी आपूण जावन स्वताची जतनाय घेवपाक जाय अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलां. कोविडाचो आंकडो ल्हान आसा, देखून गोंयकारांनी भिवपाची गरज ना. मात स्वताची जतनाय घेवप गरजेचें आसा. कोविडाचे नेम पाळटना वाशीन घेवप तितलेच म्हत्वाचे अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलां. CRZ नेमांचें उल्लंघन करून तशेंच कोणाय कडल्यान परवाने घेयनासतना दर्यादेगे वयल्या हणजुणे गांवांत बेकायदेशीर बांदकाम केल्ले खातीर नामनेचो गायक मिका सिंगा आड समाज वावुरपी रवी हरमलकर हाणें उपनगर नियोजका कडल्यान कागाळ केल्या. सर्वे नंबर 603/1 सुवातेंत मिका हाणें कंपाऊंड वॉल बांदल्या आनी हेर बांदकाम केलां. ते खातीर कोणाय कडल्यान परवानगी घेतलेलें ना. ही गजाल तांणी उपनगर नियोजकांचे नजरेक हाडून दिल्या. जमीन रुपांतरण सदन घेयनासतना भारतीय रेशेसावन भरती रेशेसावन 2 मीटर अंतराचेर ही काम चल्लां अशें ताणें कागाळेंत नमूद केलां. कागाळीची दखल घेवन बेगोबेग बांदकाय थांबोवची अशी मागणी जाल्या. CRZ पंचायत ह्या प्रकाराचेर कारवाय करिना जाल्यार न्यायालयांत कागळ दाखल करतलो अशी शिटकावणी रवी हरमलकरान दिल्या. 30% जूर मेळोवपाचो हायस दाखोवन एका गुंतवणूक कंपनीन वट्ट 2000 लोकांक चुनो लायला. हे 2000 लोकांचे 18 कोटी रुपया घेवन कंपनीचो धनी फरार जाला. पुलिसांनी कागाळ नोंद करपाक न्हयकार दिल्ल्यान लोक बेजारल्यात. तांणी इकॉनॉमिक ऑफेन्सीस सेलांत कागाळ नोंद केल्या. तपास सुरू करून कारवाय बेगीन करिना जाल्यार प्रधानमंत्र्या कडेन ही कागाळ पावयतले अशें बळी पडिल्ले लोक सांगतात. ह्या कंपनीच्या धन्यान मात सगळे पयशे घेवन फुज्जो काडिल्ल्याचे लोक सांगतात. बुधवारा 77 नव्या कोरोना केसींची नोंद जाली. 907 चाचण्या उपरांत 77 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 29 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचे मात प्रमाण 98.29% पावला. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,46,192 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,41,984 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 376 सक्रिय दुयेंती आसात. आतां मेरेन 1,89,000 दुयेंती घरा आयसोलेशनान रावले जाल्यार 31,424 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. उटा संघटना ब्रिटीश वसाहती कारणा आड झुजपी आदिवासी फुडारी बिरसा मुंडा हाची 122वी पुण्यतिथी मनयतले. ताची पुण्यतिथी बेरेस्तारा मडगांवच्या रवींद्र भवनात जातली. ह्या वेळार खेळा मंत्री गोविंद गावडे मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर रावतले. तशेंच कुठ्ठाळेचो आमदार एन्थोनी वाज आनी अनुसूचित महामंडळ जमातीचो अध्यक्ष वासुदेव गांवकर हाजीर आसतले. समाजा खातीर योगदान दिल्ल्यान साश्टींतल्या अनुसूचित जमातीच्या फुडाऱ्यांचो भोवमान करतले. गोयच्या आदिवासी लोकांक न्याय दिवपाक तांचोय भोवमान करतले अशी माहिती उठा संघटनेचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीपान पत्रकार परिशदेंत दिला.
शिवोलेच्या 5 पिलर्साचे पास्टर डॉमिनिक डिसोजाक येरादारी खात्यान रस्तो कर माफ करपाच्या प्रकरणात कारणां दाखय नोटीस जारी केल्या. तशेंच 2016 वर्सा एका चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या नांवार घेतिल्ल्या मर्सडीज गाडयेचो 8.97 लाखांचो रस्तो कर माफ करपाचो निर्णय रद्द केला. ही रक्कम वसूल कित्याक करची न्हय अशी कारणां दाखय नोटीस डिसोजाक धाडल्या. ह्या विशीं डॉमिनिक डिसोजाचो वकील ॲडव्होकेट कपिल केरकार उलयलो. गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवांची प्रकरणां वाडत आसा. फाटल्या 6 म्हयन्यांत गोंयांत वेगवेगळ्या प्रकाराचे गुन्यांव नोंद जाल्ल्यान गोंयकारां मदीं आनी पर्यटकां मदीं लेगीत भंय पातळ्ळा. खून, अपहरण, मारहाण, लुटमार, फसवणूक, चोरी, घरफोडी धरून बलात्कार मेरेन प्रकरणां वाडत आसा. इंडस कंपनीच्या मनशांक ह्या नादी 3-4 फावटी धांवडोवन घातिल्ले. बुधवारा कंपनीचे मनीस परतून आयिल्ल्यान हणजुणा लोकांनी तांकां परतून धाडायले आनी आडायले आनी तांकां परतून धांवडोवन घातले. शाळेच्या आवारांत तुमकां टॉवर घालपाक मेळचो ना. गांवांतल्या लोकांक विश्वासान घेवन फुडें मागीर कितें तें पळोवया अशें गांवचे लोक सांगतात. काणकोणा माड्डी तळप लोलये हांगासर बिबट्यांचो वावर बरोच वाडला. आतां मेरेन 5 पाडकुल्यांचो जीव घेतिल्ल्याची म्हायती गोरवांच्या धन्यांनी दिल्या. वंय घालून लेगीत हो बिबटो काय थांबना. बिबट्याच्या ह्या वावराक लागून आतां गोरवां धन्यान चिंता उक्तायला. सरकारान आनी रान खात्यान ह्या प्रकरणात लक्ष घालपाची गरज आसा अशें गोरवांचे धनी सांगता. फाटल्या 5 वर्सां सावन फातोर्डेच्या चंद्रावाड्या वयल्या लोकांक घाणयाऱ्या उदकाक लागून बरोच त्रास जाला. घाणयाऱ्या उदक लोकांच्या शेतांनी वचून शेताक पाड लागल्या. घाणयाऱ्या उदकाक लागून शेतकारांक शेतांत काम करपाक मेळना. तशेंच लोक रातचे कोयर हाडून ह्या शेतांत उडयतात. ताका लागून शेतांत कोयराच्यो राशी पातळ्ळ्यात. ह्या प्रकाराचेर नगरपालिकेन लक्ष घालचें आनी हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या शेतकारांनी केल्या.
फोंड्या कदंबा बस स्टँडाची सामकीच वाट लागल्या, ताका लागून प्रवाशांक बस स्टँडाचेर येवपाक बंदी घातल्या. देखून प्रवाशी झाडा कुशीक वा दुकानाचो आलाशिरो घेवन बशीची वाट पळयत उबे रावता. फुडल्या 2 ते 3 दिसांनी बस स्टँडाच्या कामाक सुरवात जातली. हे काम 3 म्हयन्यांनी पुराय जातले अशें कदंबा महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डेरिक नेटोन सांगला. प्रवाशांक खातीर तात्पुरती शेड बांदपाचें काम सध्या चालू आसा. रॉयल ऑस्ट्रेलियन हवाई दळाचे लांब पल्ल्याचे बोईंग P-8A मॅरिटाईम सर्व्हिलन्स विमान 3 दिसाच्या भारत दौऱ्याचेर आयला. हे विमान भारतीय हवाई दळाच्या INS हंसा विमानतळाचेर देवला. भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या हवाई दळांनी संयुक्त मॅरिटाईम सर्व्हिलन्स कवायती चालू केल्या. INS हंसाचेर तैनात आशिल्ले P-8I स्क्वॉड्रन ऑस्ट्रेलियाच्या P-8A विमानाक होस्ट करता. दोनूय हवाई दळांची ही विमानां बेरेस्तारा 9 जूना मेरेन पाणबुडी विरोधी झुंज सर्व्हिलन्स मोहीम हातीन घेतली. सप्तका पयलीं कारवाराक पाविल्लो मॉन्सून आजून फुडेंच सरना. कारवारान आजून मेरेन पावस शिरकोन उरिल्ल्याची ही पयलीच खेप नासून खूब फावटी अशें घडलां अशी हवामान खात्यान नोंद लेगीत आसा. हवामान खात्याच्या नोंदानुसार 2001 पासून आतां मेरेन 9 फावटी मॉन्सून कारवारान शिरकोन उरिल्लो. ह्या वर्सा बेगीनूच पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्ली. पूण आजून मेरेन मॉन्सून कांय गोंयांत पावपाचो नांव घेयना. शेतकारांसयत पर्यटक आणि थळावे लोक पावसाची वाट पळयता. गरमी सोंसूं नजो म्हणून लोक दर्यादेगेंचेर वचून मळबाकडे पळोवन पावसाची आशेन वाट पळयतना दिश्टी पडटा. ह्या वर्सा मॉन्सून कारवारच्यान 16 दिसांनी गोंयांत पावता. बुधवारा गोंयच्या कांय वाठारांनी पावस हाजेरी लावपाची शक्यता हवामान खात्यान उक्तायल्ली. बायोटेक्नॉलॉजी सातत्यान प्रगती जायत आसून भारतांत फाटल्या 8 वर्सांत 70,000 परस चड स्टार्टअप सुरू जाल्यात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सांगलें. तातूंतले सुमार 5,000 स्टार्टअप्स हो बायोटेक्नॉलॉजी कडेन संबंदीत आसा अशें प्रधानमंत्री सांगता. दिल्लींतल्या प्रगती मैदानाचेर सुरू आशिल्ल्या 3 दिसाच्या बायोटेक्नॉलॉजी एक्स्पोच्या उक्तावणा वेळार प्रधानमंत्री उलयताले. अल-कायदाच्या धमक्यांक भारत भिना, पूण भाजपाच्या बेजबाबदार म्हणयाऱ्या खातीरूच आयज भारताची मुस्लीम देशांनी बदनामी जायत आसा अशें भाजपाची ज्येश्ठ फुडारी उमा भारतीन म्हटलें. खासा करून उत्तर प्रदेशाच्या वेंचणुके सावन सगळ्या पक्षांच्या म्हणयाऱ्यांची पातळी इतली देंवल्या की आपल्या उलोवप्यान पार्टीचें लुकसाण जायत आसाच, पूण देशाच्या प्रतिमेक लेगीत धक्को बसता अशें आशिल्ल्याचें उमा भारती म्हणटा. भाजपाची निलंबीत म्हणयारी नुपूर शर्मा हांणी मोहम्मद पैगंबरा विशीं केल्ल्या आक्षेपाक वक्तव्या वयल्यान अल-कायदा भारतांत हल्ले करपाची धमकी दिल्या. ताचेर उमा भारती हांणी आपली प्रतिक्रिया उक्तायली.